मोगाच्या भाव भयणीनो कित्या खातीर सोम्याच्या दृश्टेंत आमी मोलादीक आमी देवा मुखार वरतलेच न्ही मुगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी प्रेजनाक पडनातले व्यक्ती न्ही देवान आमकां एका विशिश्ट उद्देशा खातीर रचला वी हॅव अ पर्पस इन आवर लायफ आनी आमकां दिलो तो शेवट जारी करचे खातीर आमी धैर्यान वावरूंक जाय कित्याक सोमी आमचे संगी आसा मोगाचनो वर्बुम डॉमिनी चॅनलाक तुमकां मोगाचो स्वागत आज आमी सद्या काळाचो 12वो आयतार आचरण करता आनी आयचो संदेश आमकां सांगता सोम्या मुखार तुजें जिवीत मोलादीक मोगाचनो पुढच्या दिसा आमी पत्रांनी वाचले एक कराळ घडीत बॉलिवूडाचो एक फामाद नट सुशांत सिंग राजपूत जीवघात करून ताणें जिणे उबाडली ताच्या जिणे वयर एक नदर मारल्यार आमकां कळीत जाता की ताचे लागीं कितें नातल्लें दुडू करोड्यांनी आसलो बरें घर आसलें बरें काम ताका आसलें सिनेमा आनी जायरातांत बरी जोड ताका आसली फेसबूक ट्विटर इंस्टाग्राम असल्या सामाजीक माध्यमांनी मिलियांगटले पाटलावदार ताका आसले पूण इतके सकड आसूनी विपर्यास ताणें ताचें जिवीत अर्द्यारच आखेर केलें ताणें चिंतले जावयेत जीवघात केल्यार सकड समस्ये परिहार जाले म्हूण पूण तो नेना आसलो की जीवघाते वरवीं ताणें ताचे समस्ये दुसऱ्यांचेर ताणें घाले ह्या वेळार मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो आमकां हर एकल्याक एक सवाल कित्याक ताणें अशें केलें मोगाच्यानो जीवघाताक प्रमुख कारण म्हणटात खिन्नता वा डिप्रेशन कित्या खातीर एका मनशाक खिन्नता वा डिप्रेशन येता जायतीं कारणां आसात पूण प्रमुख जावन 2 कारणां आमी सांगयेत पयल्यान हर एका मनशाक आपणाचो मोग करचे मनशां आसात म्हणले बोगाप आसूंक जाय टू फील लव्ड जेदवा कोणी आपणाचो मोग करिनात म्हणले चिंता येता त्या दाळा तो खिन्नतेक वळख जाता आनी दुसऱ्यान आपूण गरजेक पडचो व्यक्ती जावंक हर एकलो आशेता जर एकलो आपूण उपकाराक पडनातलो टू फील वर्थलेस म्हूण एकल्याक भोगता जाल्यार त्या दाळा त्या व्यक्ती थंय जियोंक कितेंच उरना त्या दाळा तो खिन्नतेक बली जाता देखूनच आमी हें उतर आयकलां जावंक पुरो इफ यू हॅव अ वाय टू लिव्ह यू कॅन लिव्ह एनी हाव देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आज आमी नियाळ करचे देवाचे उतर आमकां व्हरतो संदेश दिता आनी तो संदेश जावन आसा मोगाचेनो आमचो कोणी मोग करची नांत म्हणले चिंता केवल भ्रमे मात्र कित्याक कोणी मनीस आमचो मोग करिना तरी देव आमचो मोग करता देवाच्या दोळ्यांत आमी मोलादीक देवाक आमी प्रेशियस म्हणून आमी सांगयेत हाच्या वांजेलांत जेजू आपुरबायन म्हणटा जायत्या गिरबुजा प्रासड मोलाचे तुमी तुमच्या माथ्याचे केस लेगून मेजून दवरल्यात पवित्र पुस्तकांत देवाक आमी कितले मोलादीक म्हणले जायते पोटी आमी वाचता पवित्र पुस्तकाच्या आरंभारच देवाचे उतर म्हणटा देवान आमकां ताच्या सारक्या आनी स्वरुपान रचला देवाचो आत्मो आमचे थंय आसा जर इसाया प्रवादीचो ग्रंथ 40 आनी 9 स्वर 15वे वळ देवाचे उतर आमी वाचता एक आवय तरी आपल्या बाळाक विसरत गी देव म्हणटा एका आवय तरी आपल्या बाळाक विसरत हांव तुका विसरचो ना
देखून मुखाच्यानो आमचे जिवीत मोलादीक कित्याक आमचे जिवीत देवाचेंच देणे देवान ते दिल्ले देवाक मात्र आमच्या जिवा वयर अधिकार आसा देखून जिवितांत कितले व्हड समस्या आयल्या रे उडास आमी दवरूंक जाय हेच्या वांजेलांत जेजून सांगिल्लें उतर भिये नाकात जायत्या गिरबुजा प्रासड मोलाचे तुमी तुमच्या माथ्याचे केस लेगून मेजून दवरल्यात दुसऱ्यान मोगाच्या भाव भयणीनो कित्या खातीर सोम्याच्या दृश्टेंत आमी मोलादीक आमी देवा मुखार वर्तलेच न्हय मुगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी प्रयोजनाक पडनातले व्यक्ती न्हय देवान आमकां एका विशिश्ट उद्देशा खातीर रचला वी हॅव अ पर्पस इन आवर लायफ आनी आमकां दिलो तो शेवट जारी करचे खातीर आमी धैर्यान वावरूंक जाय कित्याक सोमी आमचे संगी आसा मुगाच्या भाव भयणीनो हाका एक भोव अपूर्व असो दाखलो आसा हाच्या पयल्या वाचपांत जेरेमिया प्रवाद्याच्या जिणेंतलो जेरेमिया प्रवाद्याक भोव ल्हान प्रायरस तरणाटपणारस देवान ताका एका कश्टांच्या मिसावाक विसून काडिल्लो आनी ते मिसाव जावन आसले आपणात हांव पयस गेल्ल्या इस्रायल परजेक फाटी आपणा ते हाडचे खातीर देवान जेरेमिया प्रवाद्याक विसून काडिल्ले आनी भोव कश्टांचें काम कित्याक तांचें सूख दाखोवन तांकां बेस्टावंक पूण जेरेमियाक ताच्या वावरांत हे कश्टांचें मिसाव करता आसतना मस्त आयकोंक मेळटा लोक ताका विरोध रावता लोक ताका कश्ट दिता ताका बांयंत घालता ताका नाश करूंक पळयता पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेरेमिया प्रवादी भियेना ताजो अखंड विश्वास देवाचेर दवरता हाच्या पयल्या वाचपांत भोव अपूर्वेन तो म्हणटा एक बळवंत विरा सारको सर्वेस्पर म्हजे सवे आसा देखून म्हजे दुस्मान म्हजेर जैत व्हरचे नात ते केदींच सुफळ जावचे नात म्हाका तेच आदलोन पडटले आनी लजेन भरतले मोगाच्यानो कसलो एक भावार्थ इतले विरोधपण लाभल्या रे जेरेमिया प्रवादी आपणाचे मिसांव धैर्यान तो करूनच रावता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो कशें जेरेमिया प्रवाद्याक हे साध्य जालें ताचें जिवीत आमी पळयता जाल्यार दोन संगती आमकां पळोवंक मेळटात पयल्यान जेरेमिया प्रवादी ताच्या मिसावांत तिरासनेन वावुरलो कमिटमेंट जेरेमिया प्रवाद्याच्या जिवितांत 100% दिसून येतले आनी दुसऱ्यान सर्वेस्परांत अखंड भावार्थ ताका आसलो डीप फेथ इन गॉड देखून कसले विरोधपण लाभल्या रे जेरेमिया प्रवादी आपणाचे मिसांव कितेंच भेक नासतना तो करूनच रावलो मोगाच्यानो आज आमकां सवाल जेरेमिया प्रवाद्या बरी आमकां वावर करूंक साध्य गी आमच्या कुटुंबाक आमी येवया मोगाच्यानो आमच्या भुरग्यांक आमी वागयता आसतना कितें सक्कड आमी दिना आमच्या भुरग्यांनी विचारले सक्कड आमी दिता जायते फावटी गरजेच्या की चडच आमी दिता आनी आमी जायते फावटी म्हणचे आसा आमी कश्ट आयिल्ले पुरो आमच्या भुरग्यांनी तसले कश्ट येवंक नजो पूण सवाल आमच्या भुरग्यांक समस्यांक फूट करची तांक आसा गी तांचे लागीं सक्कड आसा पूण तांचें मनोबल कशें आसा व्हॉट्सॅपार वाचूंक एक संदेश Don't prepare a way for the kids, but prepare your kids for the way. कोंकणींत अपूर्वेन सांगचे जाल्यार भुरग्यां खातीर फुलांची वाट तयार करनाकात बगार कांट्याच्या वाटेन चलचे खातीर तुमच्या भुरग्यांक तयार करा होय मोगाच्यानो सलवणी निराकरणी नष्ट हर एकल्याच्या जिवितांत येतात पूण असल्या सन्निवेशांत आमचो मनोभाव कसलो उडास आमी दवरूंक जाय भावा आनी भयणी सलवणी जैताचे मेट तो
तुका देवान रचले एका शेवटा खातीर आनी तो शेवट जोडूंक तुवें वावरूंक जाय, झुजूंक जाय, नेवर गिव अप असो एक मनोभाव आमचे थंय आसूंक जाय. देखून मोगाच्या न्हू खिन्नता वा डिप्रेशन वाडून येवच्या ह्या काळार ल्हान ल्हान कारणां खातीर जीवघात करच्या ह्या संवसारांत उडास आमी दवरया. जिवीत देवान दिल्ले मोलादीक देणे, ते ताणें मात्र फाटी खाडयेत. आमकां आमच्या जिवाचेर हक्क ना. देवाक आमच्या जिणेंत जागो दिवंक जाय. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, देव आमचो मोग करता. देवाच्या नदरेंत आमी भोव मोलादीक. आमी कोणी उपकाराक पडनातले व्यक्ती न्हय, आमी वर्थलेस मनशां न्हय. बगार आमच्या जिणेक एक शेवट आसा आनी देखून तो शेवट जारी करूंक समीस एका विरा भाशेन, एका सोजेरा भाशेन आमचे संगता झुजता. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जिवितांत कसलेय संदर्भ आयल्यार, कितले नश्ट कश्ट आयल्यार सोम्याचेर विश्वास दवरया आनी सोम्या थंय भावार्थ दवरून आमचे जिवीत अर्थभरीत करया.